जुलय सोंपलो तरी वेर्णा शेतकारांनी अजून शेत रोयिल्लें ना. तांकां खंय शेतकी खात्यान ट्रान्सप्लांटर धाडटा म्हूण सांगिल्लो, मात अजून पत्तो ना. ते भायर शेतकार सांगता ते प्रमाण रोयिल्ल्या बियांक खंय ब्लास्ट म्हणून कसलो तरी रोग लागला. पीक इबाडटलें म्हूण शेतकारांक भंय. सरकारान लक्ष घालून कांयच ना जाल्यार लुकसाण भरपाय तरी करची म्हूण तांची मागणी. आम आदमी पार्टी ह्या शेतकारां फाटल्यान रावल्या. Farmers are dying all over India. Okay, please help us, help our आमचे फार्मरांक मातशें तुमी हेल्प करपाक जाय. हें आमचें पोट आनी हें आमकां ना जाल्यार आज आमकां जेवण ना जाल्यार आमकां काबार जातली. सो त्या पळोवपाक हांव मागता आमच्या फार्मरांक मातशेंच तुमी पयलीं एटेन्शन दियात. तेंचें रोवपाचें, तेंगे सगळें करपाचें. दीस इज द टायम. हें जर मातशें लेट जालें जाल्यार हें आमकां तांदूळ मेळपा ना आनी शेत आमगेलें जावपाचें ना. अजूनय पावलो ना आनी केन्ना पावतले तें नका. कित्याक आमगेलें तेंकां आमी दिल्लें तें हेजो भाताचो कोंब काडून दिलोलो. ते कोंबाचो अजून तेका ब्लास्ट लागला. तें क्युअरनस कांय करूंक ना. आमगे एक मागणी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन. तुमकां दिसता हें रोयलें जाल्यार तुमकां पीक बी कोणी जातलें? जायत आमकां जायत ना जायत आमकां डावट. टायम कित्याक टायम ना. आतां टायम ना. आतां ह्यो जुलय जायत येयलो. जुलय स्टार्ट जालो आनी हाल काबार जातलो. अजूनय आमगे शेतां पडलो ना. पूण आमगे एरियांत शेतां आहाय सगळीं कंप्लीट जायन रोवन काबार जाली. तो आतां आनी टायम उरोंक ना. कित्याक आमी हेज्या म्हयन्या पयलीं आमगे रोवन जातालें. तेका लागून आमी रावले आनी आतां हें हे भाशेन दुयेंस जालोलें ब्लास्ट लागलोलें शेत आमी रोयताय तेंका लागून. एग्रीकल्चर मिनिस्टरान हें चोवून जावं तें आमच्या झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान चोवून तें इन्स्पेक्ट करून येता बरें जातलें ना जातलें तें पोतून येवन चोवून आमकां तेजें कितें खातीर तेणें सांगचें आनी आमकां जावं पासून तेणें आमकां गायडन्स दिवचें. हें आतां आमी रोयताय ते आमकां ट्रान्सप्लांट करतले. ट्रान्सप्लांट केल्या उपरांत आमकां कितें तें शेत जालें ना जालें जाय नाल्यार आमकां गव्हर्मेंटान आमकां हेल्प करचो. तें कंपन्सेशन दिवचें. आम आदमी पार्टी वेर्ना शेतकारांचो जो सांगात जो आहा हे प्रेसिडेंटाक आनी वेर्ना फार्मर्सांक फूल सपोर्ट दिता. आज हें कितें जाता हें वेर्नाच न्हू आख्खे गोंया शेतकारांक फटयलो आहा. एग्रीकल्चर मिनिस्टरान पर्सनली ही शूड टेक इंटरेस्ट इन टू दीस. आनी MLA जो मिनिस्टर आहा एग्रीकल्चराचो मागता की तेंगे इश्यू सॉल्व कर. आज इन नेक्स्ट 24-48 आवर्स हें बी काडून घालात नाजाल्यार हें रिप्लेसमेंट दियात. काणकोण तुमची नर्सरी आहा या दुसरे कडेन नर्सरी आहा थंयसून बी हाडात आनी तेंका दियात ताकी टायम वेस्ट जायना जावपा. दिस इज ऑल अबाउट टायम. झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरान खंय खात्याचे कानार घाला. काम रोखडेंच सुरू जातलें म्हूण तो सांगता. हे शेतकरी ग्रीवियन्स आसा की ते ट्रान्सप्लांटींग मशीन टायमार पावना. आतां टायमार पावना ते तरवो मोठो जातलो. तरवो मागीर ते ट्रान्सप्लांटींग मशिनाक बसपना तो. आतां डायरेक्टरान प्रॉमीस केला आमकां. आतां हे शेतकऱ्यान फोन केलो कितें फाल्यां धाडटा म्हणून तेणें फोन केलो. दोगांय प्रसन्नान तेणें दोगांयनी फोन केलो कित्याक आमी इश्युरान आज सांजचें पावता मशीन फाल्यांच्यान चालू करता. कित्याक लागून डिले जालें? आतां ते थर्ड सर्वीस प्रोवायडर डे बी अपॉयंटेड डायरेक्टरान प्रसन्न एरिया डिव्हिजन. ब्लास्ट कितें No, that is deficiency. They have sprayed that. They have sprayed that. So it won't. No, it won't. Blast is okay during main Rabi season sort. Compensation. And department that will depend on director now because it is the delay now. But it's good. I will see that it doesn't happen again. Repeat. And this thing I feel. Hey, आमकां ते आमच्या हातीन दिवपा जाय. तेड्या हातीन. The head of the control. If I can control it, I can do it time to time. Time to time I can follow it up. Transplanting. Yeah, transplanting. After transplanting. Transplanting time from transplanting to end. पण तुमकां मशीन दिलें तुमी घेतलें मशीन तुमी फॉलो अप करपाक. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. मांडवीत सवो कसिनो नाका. हे कसिनो ट्रॉलरवाल्यांक आनी बार्जवाल्यांकूच न्ही बाकीच्या लोकांकूय त्रास करतले म्हूण कुडतरचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान सव्वे कसिनोचो परत इश्यू केला. मुख्यमंत्री पर्रेकराचेरूय ताणें टिका केली. येता त्या विधानसभेत खंय तो विशय काडटलो. कसिनोचो मालक एदी व्हडली रिस्क कोणाच्या कुस्तार घेता म्हूण आलेक्साचो प्रस्न. Captain of ports and the copy is with me and
e-boat, irrespective of all the dangers. Captain of ports have closed the Panjim port. Internal port closed Kalaha because of dangers. Now they are trying to bring the boat in spite of the danger. It is parked at the Mandovi, it is parked at the Marmagaon harbour, and from the Marmagaon harbour it is coming inside. It goes out to the sea and comes inside. When it comes inside, there the danger lies. Tugboats will be pulling the vessel, and the vessel will come inside. If something happens, if the tugboats tilt, if the vessel tips, there is an accident, there is a mishap, and that mishap, the vessel will take at least minimum after September 15th for it to start work of removing the ships. कितें उतर जालें September 15th पासून आमगे ट्रॉलर ओनर्स बाजीज ugly business बंद पडटलें. A BJP party, in spite of all this, is taking a risk because the owner is saying, I am taking a risk. At what cost? And म्हाका दिसता बरे पयशे मेळटात, नाजाल्यार हें जायना इतलें. Such a big hurry. Even misleading the courts, getting judgments the way they want. आपणागे corruption लिपोवपाक. This is the style of the BJP. All this has been done. In spite of all this, a vessel danger जालो जालो, business जालें जालें, business कितें जालें जाल्यार business block जाता तें जालें. तरी आसतना कोण मरत. ते compensation पासून दिवपा ready जालो. You know, they are saying that the ship owner, the vessel owner, the casino ship owner is saying that I will take a risk, but you cannot take such a risk. It is the custodian of the law. Government tabartab and bond koche after 15th of September, because they say that the court has given order. Because I don't want to go against saying anything against the courts, but whatever they have done is wrong. Conniving with the ship owner, the vessel owner, to see that license is been given to them, taking risk at the cost of the state also, and bringing the ship inside. Second crime they are committing, and the third crime is that Goa will be the banana republic because of all this corruption. The casinos, when they come in first, they take over the area, they take over the side areas, and finally it becomes casino minded. We will come to casinos later, but this is the issue which is even assembly I will raise this issue. परिकरान सांगला कितें म्हणू ना आपण गवर्नमेंट काँग्रेसी चोरां हाती वयताला म्हण आपण येल मयगा सो जे कोण चोर म्हणटाले तो तेज बरोबर आहे तेक सपोर्ट दिता आणि तेज बरोबर आहे ना एक्सी गोवा हल्ली. विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकरान पर्रीकाराचेर बरोच फोग काडलो. आज कॅसिनो म्हणटात कॅसिनो खातीर स्वता सीएमान हेजे पयलीं कसो स्टँड घेतलो की आमच्या दिसा भितर मांडवीतले कॅसिनो जर काडना जाल्यार आपूण आमकां कायदो हाती घेवचो पडटलो असो त्या टायमार म्हणून ते विरोधी पक्ष नेते आसतना आयज स्वता मुख्यमंत्री आसतना कॅसिनो ते हाल्ले नाच. उलट आनी कॅसिनो येवपाचो प्रयत्न जाता. आयज आनी हांगा दिश्टी पडटा की आनी एक नवो सव कॅसिनो येता म्हणून. हो प्रकार कितें? इलेक्शनां फक्त जिखपा जाय म्हणून लोकांची भावना कडेन खेळप काय कितें? फक्त आश्वासन दिवपा जाय म्हणून दिवप. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. पोरू भशेन अंदूय इफी 8 दिसांचो आसतलो. इंडियन पॅनोरमाच्या एंट्रीचे दिसूय म्हयनोभर आयल्यान हाडल्यात. ऑनलायन एंट्रीचो निमणो दीस 7 ऑगस्ट दवरला जाल्यार हार्ड कॉपी एंट्री दिवपाचो दीस 14 ऑगस्ट. इफी खातीर परमनंट सुवात थारावन अंदू इफी थंयच करपाचो विचार चल्ला म्हूण इफीचे आयोजक मिडिया कडेन उलयले. 50व्या इफ्फीच्या इंडियन पॅनोरमा खातीर बऱ्यापैकी दर्जेदार सिनेमा सिलेक्ट करपाक मेळचे म्हूण एंट्रीचे दीस म्हयनोभर आयल्यान हाडल्यात. Today we have officially announced the call for entries for the Indian Panorama section, and we are hopeful that we will receive a large number of entries like we received last year. The process, as you all know, the festival dates have also been confirmed. It will be the same as last year, from November 20th to 28th. And in the Indian Panorama section, we select a total of 26 feature films and 21 non-feature films, which are the best of the Indian cinema. This year, we made some small changes in our regulations, so that is why we specifically thought we should have the media briefing. Is that we have preponed the last date for certification by censor board by a month. Till last year, we used to allow entries which were permitted up to 31st August. This time we have actually taken up to August, so the end of August. This time we are doing it till the last month of July.
So but the last date for submitting entries will be 7th of August, which will be online entry process. From last year, we have shifted to online submissions, and the payment for fees is also online this year. So the online forms have to be filled by the filmmakers by 7th of August, and the hard copies should be sent to our office before 14th of August. इफ्फी खातीर परमनंट सुवात थारावपाचो यत्न चल्ला. अंदूचो इफ्फी तेच सुवातेर घेवपाचो विचार आसा म्हूण टालक उलयलो. CM is very much interested. We had our meetings, and if everything goes well, the 50th year of this IFI will be in the new premises. That's what CM's interest is. Okay, but everything has just started. So by December we'll come to know when this film festival gets over. We'll get a clear idea. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक ब्रेक.